फोंडे म्हाल हो गोंयची सांस्कृतिक राजधानी। फाटले कांय वर्सां सावन फोंडे शाराची व्याप्ती वाडत आसा। जशी जशी व्याप्ती वाडटा तश्यो तश्यो बऱ्यो आनी वायट दोनूय गजालींनी वाड जाता। फाटले कांय वर्सां सावन फोंडे म्हालांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी खूब वाड जाल्या। चोरयो, केस्तांवां धरून खुनाच्यो घडणुको सर्रास घडटना दिसतात। अशें आसतना फोंडे म्हालांतल्या पुलीस स्टेशनांनी स्टाफाचो उणाव दिसून येता। खास करून फोंडे पुलीस स्टेशनांत स्टाफाचो खूपच उणाव आसा। सद्याक जो अपुरो स्टाफ आसा तोय तसो अणभवी ना। हे सगळ्याक लागून पीआय, उप अधीक्षकांचेर तशेंच हेर स्टाफाचेर कामाचो ताण वाडला। ते भायर फाटले 4 ते 5 म्हयने जाले फोंडे पुलीस स्टेशनाची रॉबर्ट व्हॅन नादुरुस्त जाल्ल्यान तांकां शिरोडा वा उसगांवचे रॉबर्ट व्हॅनाचेर निंबून रावचें पडटा। फोंडे पुलीस स्टेशन तशेंच म्हालांतले हेर पुलीस स्टेशनांत आशिल्ले स्टाफाच्या आंकडेवारीचेर एक नदर मारुया। फोंडे पुलीस स्टेशनांत 1 पीआय, 3 पीएसआय, 5 एएसआय आनी 8 हेड कॉन्स्टेबल। म्हाड्डोळ पुलीस स्टेशनांत 1 पीआय, 7 पीएसआय, 5 एएसआय आनी 10 हेड कॉन्स्टेबल। फोंडे ट्रॅफिक पुलीस स्टेशनांत 1 पीआय, 3 पीएसआय, 5 एएसआय आनी 10 हेड कॉन्स्टेबल। कुळे पुलीस स्टेशनांत 1 पीआय, 6 पीएसआय, 3 एएसआय आनी 15 हेड कॉन्स्टेबल। फाटले 4-5 म्हयने फोंडे पुलीस स्टेशनाची रॉबर्ट व्हॅन नादुरुस्त आशिल्ल्यान लोकांच्या सुरक्षेच्या नदरेन ताचो फटको बसता म्हणून हेमंत सामंत उलयले। रॉबर्ट म्हणटात ती 24 तास गस्त घालपी न्ही ती रॉबर्ट, पण कितें जालां फोंडा सिटीची जी रॉबर्ट आसा न्ही ती फाटली 4-5 म्हयने नादुरुस्त आसा आनी त्या खातीर ती मेंटेनन्सा दवरलेली आसा। आनी हाचो लोड खंय येता, एक शिरोडा जी रोबोट आसा आनी उसगांव रोबोट आसा न्ही ताजेर थंयसरल्यान ती फोंडे पावता म्हणटा बरो टायम येता। आनी त्या खातीर कितें जाता, ज्यो टायमार कंप्लेंटी अटेंड करपाच्यो आसतात न्ही त्यो अटेंड जायनात आनी मागीर लोकां कडल्यान आमकां फिडबॅक मेळटा बाबा अशें अशें जाता तशें जाता म्हणून। पण आमी सरकारा कडेन कितें मागतात, फोंडा सिटी म्हणटा ती मोठी गजबजलेली सिटी आनी व्हडली व्हडली खेडीं फोंडा तालुक्यान आसात। त्या खातीर फोंडा जवळ जवळ आतां मेजरच जाल्ली आसा सामकी सिटी, क्रावडेड आनी बाकीचे पॉप्युलेशन किंवा व्हेहिकल जर पळयत न्ही ट्रान्सपोर्टेशन IDC हें पळयत जाल्यार टायमार थंय गस्त घालप म्हत्वाचें आसा। त्या खातीर आमी कितें मागता सरकारा कडेन जाता तितली बेगीन हो जो विशय आसा न्ही जो रोबोटाचो तो जाता तितली बेगीन क्लियर करचो। एक मागणी की जाता तितली बेगीन सरकारान हें जें आसा न्ही हेजो पाठपुराव करचो आनी मागणी पूर्ण करची। फोंडे पुलीस स्टेशनात स्टाफाचो उणाव आसा ही गजाल मुख्यमंत्र्याच्या कानार घाल्या। येणाऱ्या काळात ती कमतरता पुराय जातली म्हणून फोंडेचे नगरसेवक आनी भाजपा फुडारी विश्वनाथ दळवीन सांगले। नाही, एक्सपिरियन्स जरी PSI ना तरी असल्या कारणान तांचो PI जो आसा तो बरो एफिशियंट आनी बरो एक्सपिरियन्स आहा। DYSP आहा तांचें कॉपरेशन ते भुरग्यांक मेळटा। आतां कशें आसा सगळ्याच एक्सपिरियन्स सगळे कडेन मेळूंक शकना, पूण जे भुरगे आसा तांकांय ट्रेन जावं जाय, ते केन्ना तरी एक्सपिरियन्स घेतले आनी फोंड्या मातशें ज्युडिक्शन व्हडलें असल्या कारणान तांकां एक बरो एक्सपोजर मेळटा अशें म्हाका दिसता। म्हणून आमी सरकारा कडेन विनंती करता आनी आमी सांगलां म्हणजे मुख्यमंत्री ताजेर बारकायेन लक्ष दिता आनी मुख्यमंत्र्याच्या आतां आमी पळयता फोंड्यान लॉ एंड ऑर्डर इतली सुरळीत चल्लेली आसा, कांयच कसलेच इन्सिडेंट ना। आमचो पुलीस निरीक्षक विजयनाथ कवळेकर बरो केन्नाय 24 वरां तो सदांच पुलीस स्टेशनार अवेलेबल आसता, DYSP आसा। सो एकंदर बरें काम चलता, पूण एक थोडे स्टाफ शॉर्टेज आसा ते सरकारा कडेन आमी सांगलेले आसा आनी सरकारान सांगला ते फुडले केन्ना ट्रान्सफर येतलो तेन्ना आमकां स्टाफूय फोंड्या जशें मागला ते जातले। फोंडा पुलीस स्टेशनाचो क्षेत्र मोठे आशिल्ल्या कारणान हांगा स्टाफाची चड गरज आसा। गेल्या कांय म्हयन्या पासून स्टाफ हांगा सामकोच कमी आसा। 108 रिक्वायरमेंट आसा, पूण हांगा 70 पेक्षा कमी स्टाफ आशिल्ल्या कारणान PI आनी DYSPचें काम वाडलेलें आसा। हांगा फोंडा सिटीन एक रॉबर्ट डे नायट गस्त घालताली, ती गेली 5 म्हयन्या पासून रिपेरिंगाक गेल्ली, ती अजून पर्यंत येयल्ली ना। हांगा PI ना जाल्यार DYSPची ना जाल्यार स्टाफाक आपले प्रायवेट गाडी यूज करची पडटा। सो हेजी दखल CMन तो घेवची अशी मागणी फोंडाचे लोक करपाक लागलेले आसात। गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।